कंक जाय जाल्यार आयकाय नाल्यार आयकचे भायर जावं. पयलीं मुखेल खबरो सांगता. पंचायत अधिकाऱ्यांनी सध्या सरपंचा बोंबील चुकयताय ते भाशेन वत्तां करून दवरल्याय. आदली कुमसारांनी आत्तां कुमसारा सर करूं जाता. त्यात प्राचीत कोणूय भुरग्यांनी कितू तो खोली संसून घेवचे पडटले. गोंयकारांनो, हुंय मेले रे. जागी जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शास्ती भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. काय बरें आसलें आमचे आवड्याचें तें गोंयें, ओय गोंयें, ओय गोंयें. देरेफेंती सरपंचांक बोंबील कशें लांबयले, कितें जालें. आतां सेक्रेटार म्हणटा आपणाक केला राजा आनी दर्ज्यांक सांगलां बोळसां व्हडलीं शिंवपाक. हें कमळ हेजे फुडें कितें करीत सांगूं जायना. आतां लोक म्हणटा हें अशें कशें जालें काय देवा. हें सांग पासून लज दिसता पूण गोंया केसो काळज गोडायते आनी चिंतल्या मुंग्याक कुरासां कुंपास नासलो नाचों लागता. सगळे कारभार हे परिस्थितीचेर पावपाक कितें कारण काय म्हूण लोक आतां चिंतून बसला. वयता थिंगसो एजिटेशनां चालू आसाय आनी तेंचे कंत आनी हिशेब ना. आनी तितू मदें भाजपाल्यां दोतोर आनी तेगे तो दाबोली आमी तारे केन्नाय व्हडली करा दोती घालून नाती कापीण घेवन गुंदोळ काडटो. तेणी हुंय देव बोळां पळमू इगोज नागून सोड्या. इंडिपेंडन्स मेळ्ळे ते दोसो न्हू आमी मोतमान गांवां सरपंच आनी 5 इलेक्शन हाडटाले न्हू. सरपंच इलेक्ट जात्री व्हडलें फुलोयन गांवच्या लोकां इस्माईल दिन सगळे मागताय तिंका काम कोताले. आनी तेणी एस्तेश कितें नाक जालो आजनेर केले जाल्यार तेंका नो कॉन्फिडन्स मोशन पासार कोण निकडायन वोस आनी थिंग कोणशा वगो बोस म्हूण सांगताले. एका डेमोक्रेसी म्हणटाले. पूण आतां OMG म्हणपा टायम पावला. कित्या आमी आदीं घरां कॅलेंडर लांबयताले ते भाशेन दाबोली मिनिस्टरान हुंय सगळ्या सरपंचां वंटी हिड्या लांबयन दवरल्याय. राव एक्सप्लेन कोता. हेजे मुखार हुंय सगळ्या सरपंचांनी तोंडार बोट दवरून सेक्रेटार सांगत तितलें आयकोन घेवचें पडटलें. सेक्रेटार सांगत तें फायनल. आतां तुमी म्हाका सांगाय सगळो पावर सेक्रेटारी हातीन दिल ते भाशेन न्हू. हे मरे हेजे मुखार गांवच्या लोकां सर्फा पावडर घायन आसन धुयन पिडून दोरये सुकोवंक घाताय कितें मोगो जाणा. सद्या हेणी मरे सगळे कडेन देव बोळां पळो आसतना आमच्या काना होटलो तेल घायन सांगिलां. पंचायत सेक्रेटार आसाय तितले चड बावाची न्ही रे. त्या सारके सांत भोगत तेंक बाबड्या इगर्जे आल्तराचे जाग ना म्हूण सद्या पंचायतीं खूब आसाय म्हूण सांगिलां. एश म्हूण दिसना तुमकां. नाजाल्यार चोय सद्या तो आरपोरा बाक्कार कोण म्हणलो लिप्पन भोंवता तेका पुलिसीन 2 भितर उडयला. व्हडलें कांय जावना रे. फकत तेणी तें बच बाय रोमियो लेन नायट क्लब कितें म्हणटाय तें कितें काय कोण उदो बोलो पोगराचे बांदून परमिशन दिलो म्हूण सांगताय. थिंग मरे इलो उज पेटोन फकत 25 जाण मोन गेले न्हू आनी मागीर गोंया सारकें फामाद करून उडयलां. आत हुंय ते सेक्रेटारा सर्वीस डिसमीस कोन्न तेणी एंटिसिपेटरी बेल कितें म्हणटाय तें मागलो. ते पासून पुलिसांनी आनी कोर्टान रिजेक्ट केल्या. कित्याक ते म्हणटाय ते घडये वो हुंय पिरमेर जबाबदारी म्हूण. तेश कोन्न चोवपाक गेल्यार सांकवाळचे पंचायत सेक्रेटार हुंय सगळे पंचायती रूल मोठ सस्पेंड करून उडयला. तेशें को उजगांवचो को राजकार म्हणलो एक बायलेक केसो नाक जालो आजनेर कोत म्हूण तेकाय सस्पेंड केलोलो. आरपोरा आनी खंय कोण काडदोज म्हणल्याकूय सस्पेंड केलो. हुंय रेज मागोज पंचायतीन तूं कोण आचावेद म्हणलो आनी ते भाशेन रिपोर्ट कोण बांपर पंचायती सेक्रेटारान सांपडायन त्रासां उडयलो आसाय. हे
सगळे पंचायती सरपंच मेन मनीस असताना हेज फुडें केसली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सगळे भाशे NOC ने धंदो चालू करपाक परमिशन आणि बाकी सरपाच्या हातान तू काण सेक्रेटरियांत पंचायती किंग मोमो कोण दवरलो आसा. सरपंचांकू तेणी एश कितें केल्या नो कॉन्फिडन्स मोशन तेंक कतला वयर देंवोवपा जातालो. सेक्रेटरी कितें कोतलो ते गव्हर्मेंटा मनीस वयल्या तेंचे कितली कंप्लेन केल्या तिकडच्या उद्योग आयल्या बरा म्हणटाय. हुंचाय गव्हर्मेंट ऑफिसान तूं बाबू काम सारकें कोणाय म्हूण कोणाकूय कामां काण उडयलो म्हूण केन्ना आयकेल तुमी. गव्हर्मेंटा मनशां सस्पेंड करपाक इतू सोंपी न्हू तें. आतां हुंयचोय सेक्रेटरी इलिगल लायसन्स दीत जाल्यार कोणाच्यानूय बंद करूं जाचें ना. सरपंचांनी इन्स्पेक्शन पासून मागोवं जायना. जाल्यार ते गोंयकारांक केसलोय आधार कित्याक कोतले तरी सगलो पयसो दिल्ली वाल्यांक आसना रे. नको हेज मुखार पंचायती मेंबरां येयल्ली सावां बसोवन निवडून हाडपाक केसो फायदो. आतां तुमगे फायल्यो एक ऑफिसांसून दुसऱ्या ऑफिसान धाडपा सेक्रेटर जबाबदारी आनी तो मागीर आपणा जायत्या दोन धाडटलो. तेणी सरपंचा सांगपा पासून गरज ना. आनी तेगे वयले डिपार्टमेंटान तूं बाबू आनी तो तरी बेदी आसाय जाल्यार साय बाब्ब खुश सगलो गोडबोड घोटाला संसार जायन वयतलो. आतां लांप्याव तुमक सांगता हे दिसा इन्नाफ इज इन्नाफ म्हूण तुमी तरी घरांत भायर सोनाय जाल्यार तुमी आतां गांठार बिराड सोदूं लागाय. मुगे एकलो बेरनाद म्हणून शेजारी आसलोलो. तेक सगलो गांवचो लोक बांपपाक म्हळ्यार वडकोतालो. तो मरे धांवता बंका पांय मारीत धांवतालो. तेक लागून तेका बंपक म्हूण नांव दिलोलें. तेश कोन चोवपाक गेल्यार हुंचाय गांवांक फोगेट मान बातिजात केलो नांव कुशीन दवरून मनशां दुसरी नांव दिवपा एक तेदो वायट संवय आसलोली. आंगे आनी एकलो शेजारी तेका नेट फ्रांशीक म्हळ्यार सगलो गांव वळखतालो. नको तो चोडो नेट मात म्हूण तेका नेट फ्रांशीक म्हणटाले जाल्यार. दुसरो एकलो दुर्गांतू बाकार म्हूण आसलोलो. मागीर धोल होळो मिनीन म्हूण आसलोलो. तेन एक पाटी इंत्रुजा हूंय आपणा देरान जमणी वयल हेड नाचतना दुसरे वदासो आनी एक हेडा पाट मोज वाजयत वयताय तें आयकन मिनीन राग येयलो आनी तेणी वचोन एकूच मूठ मान तेंगे धोल फोण उडयलो हूंय. मुगे शापाय मरे पेंपरे आजयतालो. पेंपरे म्हणून क्लारिनेट रे. तुमी एक रोखडे आंक तोंडा चोयताय. तेक सगलो लोक पंपो पाय मुटालो आनी तेगे बायल मुगे शामाय काड्या केंसांची पूण आंगान फॉरेनरां भाशेन गरे पीठ आसलोली. तेक लागून ते गांवां सगळे सेदा मामी मुटाले. सिल्का लुकटा कोंकानी भाशेन सेद मुटाय रे. आमगे गांवच पेद्या होरे नांव मान्येल म्हणून हूंय. म्हाका केन्ना खबर नासलोली कित्या तेक सगळे बॉम्बो मुटाले. मागीर म्हणटा ते सगळे भाशेचे पापड कोण बूड कोण आंकडे जाकीन आनी आसूं ते खबरो सोड. आतां आमगे इस्टार्ट केलो ते ओरिजिनल बॉम्पका खबरो कोरया न्हू. बॉम्पकू दोतनी मुगे व्हडले भावा बारा शिंको लागलोलो. तेक मरे आबेश मातशें शिंकून जडो लागताली आनी दोतोनूय शिंकपा सारको बटाट आसलोलो. तो 4 फावटी दोतनी एग्जाम फेल जायन आनी येदोळ जोरोड मुजबारा दोतनी वचपाक लागून तेक म्हाका दिसता त्या पाद्रीन मरे चचर करून अनह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड म्हणटाय ते भाशेन कमी नेव दिलो आसतलो. धाकटो आसतना सारको भावार्थ आसलोलो. सद्दां मिस्सा वयतालो आनी समना एक फावटी कुमसार जातालो. आतां लोक म्हाका दिसत आय शी 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 कित रे बाबा सांग पासून लज दिसता. वर्सा एक फावटी कुमसार जाल्यार बरें आहा तें हूंय जाल्यार करेज मा दिसांनी आनी ते सांखे केन्ना कुमसार जायना तेच खबर आनी कशें न्हू. आदी थोड लोक म्हजे भाशेन समना एक फावटी कुमसार जातालो आनी उरलो चडशे म्हणटा म्हयन्या एक फावटी. दादले मातशे वाद्दीव आसलोले ते 2-3 म्हयन्यांनी एक फावटी कुमसारा वयताले. तूं कुमसारा पातकां सांगत ते भाशेन पाद्री मागीर केसो पिराजीत करूं लायताले रे. चडशे फावटी म्हाका मरे पातकां उगडास म्हूण आहलोलो.
मागीर हांव कुमसरा वचोन थिंगा आनी फोटी मारतालो पूण आमगे पाद्रिगार सामको बामणा मोती आसलोलो तेका कितकाय कोनू कटाले थोडे भुरगे कुमसरा येवन आनी फोटी मारताय मू तेश मू कळ्यार मागीर तो केस तकूल माताऱ्यांचेरी चेडे भुरग्यांक कुमसोदोर हें लावड नासलोले कित्याक थिंग तकल मारूं मेळनाय ना रे तांकां सारकी स्त्री वचोन धीम घालून रावची पडटाली रावा ते आमगे मॉडर्न गोंयकारा पासत ट्रान्सलेट करून सांगता कुमसोदोर म्हणजे कन्फेशनल बॉक्स आमरे जाती तितू कुमसार जावपा पाद्रिगार एवॉयड कोतालो कित्याक तो आमची तकलेर केस तकूल माचमान एक पातका हाडल्या एक आमचे बापा आनी 10 नमान मोरयो बळोवंक लायतालो तो एकदम मालकिऱ्याद आसलोलो तोय म्हापा तो केल म्हूण कळ्यार हारीकपण मेळों जाय म्हूण देवा पयशे डोनेट करयाय म्हूण सांगतालो घराक मगे श्यामाय रे ती सद्दां मामी म्हणटाय ती सारकी मोती आसलोली तेक मरे एक धाकटी काडतेल आसताली ती काडतेल सदां एक पेटयेली पयन दवरताली आनी केन्नाय पातो केल जाल्यार ती काडते जीव लापस घेन केसो पातो केल तें रोयन दवरताली आनी मागीर कुमसरा वयतोन ती काडतेल घेवन वयताली वाचून सांगो जाय मू एक दीस रातीको शामाय कुजना रांदपा बिजी आसतना हांवें दीस तूं मुगे शेपाक चोयलो तो लोडू ते काडतेलीचे कितें बरयलें तें वाचतालो आनी तेणे म्हाका चोयनाका हांव तेका चोयत म्हणून जपाच कोण काडतेल पडती पेटे हुंपिली आनी बाबा इंग्यो म्हूण म्हाका लाड काय आत्ती 2 कुळावन तेंगे कुलेर नायिल्लो काजू घालन दिलो आनी म्हळें बाबा शामायक सांगनाका हांव ती काडतेल वाचता मू ते कुलेर ना तूं काजू घोंट मान हांव डीप चिंतना पळो आनी तेजे तोंडात चोयत रावलो हें बरें वचना म्हूण तेणे चिंतिलें आनी म्हाका कुलेर ना आनी काजू घालन दिलें आवयस ते दस मागीर हांव कितें तरी कांतरां हाडल्यां कांतार म्हूण फोदोड गायलो मागीर सारको टायर्ड जातरी सेलामान इन्स्ट्रुमेंटल ट्यून कमेस केले इतल्यान शामायन म्हळें लांप्याव पुरो राती सेलाम मारूं जायना जाग्या वयर सरप घरा भितर सताय म्हाका गपचप केलो सदां मरे आयत्रा मिस्सा हांव डीप चिंतना पडटालो पाद्रीन ई देवाची कूड मो कमिन्या उबातरी आनी तेजे उपरांत काल सुबान हे देवाचें रगत म्हूण सांगतालो पूण म्हाका तें रगता प्रॉब्लेम नासलोलें कित्याक तें रगत आंक दिनासतना पाद्री आपूण पिताले पोडी देवाची कूड म्हूण हाचे तोंडाक कमिन्या लोडटाले साय बाबोगोश हांव भिवन तो कमिन्या तोंडा आसतना जीबी पासून आलोय नासलोलो वयल्यान तो तोंडा मेळट जाय सो ते सो रावतालो मिस्टेकीन जीब आलोयन कमिन्या दांतां लागल्या देवा आनी दुखत मू एक दीस तेशें कोण आयत्रा सकाळ मिस्सा कमिन्या जात्री पाद्रीकार काल्स मुसपा बिजी आस मू हांवें सायडी बांकाचे बंपक पयसून आसलो ते जे नदर मारली सांता मारिया तो मरे कमिन्या चाबोवन हातालो अजाप जायना हांव तेका चोयत रावता आसतना काल्स पसून पाद्रीकारान आल्तरा सोंपराक तुया म्हूण तेजी नदर मुज्जे पडली हांव सायडी बंपका तिरूसमान आसत तें चोयन आल्तरा रुसोन तेणी म्हळें सिनियर लांप्याव देव तुज्या मुखार वयर आल्ताराचेर आसात आनीक तूं सायडीन हुंयच्या देवाक पळयताय साय बाबोगूच सगल्या हुजीर आल्तरासो म्हाका लॉस केली म्हण आशिल्ल्या भाशेन तोंड तांबडे कोण बंपका बोट दाखयन सोका म्हळें पाद्रीगार तो कमिन्या चाबोवन हाता वय रे बंपक आय मीन बेरनात म्हूण पाद्रीगारांनी चालें लांप्याव सोत सांगताय ना सायबा ना पाद्रीगार मू बंपकान उबी रावन म्हळें मिस जातोच तुमी दोगूय सारकी स्त्री कुमसाराक येत कोण सोत उलयता आनी कोण फुटी मारता तें कळटलें तेश मू तेणे मीस कंटिन्यू केलें आनी येटी बंपक रागान दांत गोश्टीत तें म्हाका आयकूं येतालें आनी तितलें न्हू तो पोत म्हाका सारको मांडोन चोयतालो आमरे कुमसा जाल्यार 1.5 दीस पासून जावूं ना आनी आतां पोत्तून तेवूय जाल्यार सारकी स्त्री
ते दोस मी जात्री बेगीन बंपका भुजा दोन थांबवलो तेणे म्हाक वळून रागान चोयन दांत पाजिले आमी बंपक राव हांव कित सांगो तें आयक. आमी सारकी इस्त्रीन गेल्या पादिगार आमच्या दोगांयचेर तोकूल मान तोकली सुजोयन उडयतलो. देखून आम ते कुमसोदर येवसून दिम घाल्या मागीर पादिगार भितो बसोन आंगे पातकां आयकोताना तेका आमचे तोकूल मारूं मेचना. बंपकान चिंतिले आनी म्हळें म्हाका तुजो केसो राग येयलोलो पूण आतां तुवें ही आयडिया दिली मूं हांव तुका बक्षितां. दोगूय इस्माईलजीन एकमुका आंदार हात घालन आमी वगत कोन्न आसतना गजे भितर कुमसोदर सायडीन दिम घायन दोगूय रोजार कोतल्या भाशेन केले. थोड्या वक्तान पादिगार हांकां सोदीत कुमसोदरीको पावलो. आराम तुमी दोगूय हांगा आसाय आनी हांवें आख्खी गज बाडोवन काडली तुमकां सोदूंक. येश मो आमच्या दोगांयचे काना व्हड बोन सोमते हांक सारकी इस्त्रीन घेवन गेलो. कितें कोत्ताय रे बाबा हेच केल्या बंबई पावताय. बरें रे येता ते मुंगळारा पोत्तू मेड्याक. गरम गोंयकार आनी गरम जाचें ना पयलीं संपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. This is Lampiao signing out.